भुयारी मार्ग जावपाक जायो कारण आयची गोष्ट इम्पॉर्टंट ना। एक 10 वर्सां ना 15 वर्सान गाडयांची स्ट्रेंथ आहा ती वाडटली आणि जो आमकां साहेबांनी आनी इंजिनियरांनी सांगल्या प्रमाणे कट दिता म्हणून कटर कशें आहा एक 40 मिटरचो डिस्टन्स आहा ते रोडार। गोष्ट कशें 50-60 वर्साचो आनी एक जाणटी बायल क्रॉस करपाक पॉसिबल नासतलें कारण गाडयांची स्पीड वाडलेली आसतली आनी कशें आहा तेंची आयसायट सुद्दां तितकी नसतली, गाडी बाबा पावतली काय ना। त्या दृश्टीन कटाचे हे म्हाका दिसता 50% वळयल्या बरो आहा आनी कट दिवच्या परस 100% म्हणटा न्हू भुयारी मार्ग दी जाल्यार एक बेस्ट गोष्ट आहा। आमची विरनोडची यो म्हणजे वाट पासून न्हू 10 मिनटाची आसा आनी थंयच्यान परत आमकां फुडें वचाक मालपें इतलें म्हणजे खूब पयस जाता। इस्कॉलाची भुरगीं आमची जाणटी बिणटी सगळ्यांक तांकां चलून वचोंक इतलें पयस जमचें ना कित्याक आनी आतां रस्ते सबंद ओपन झाडां बिडां कांय ना, वच अख्ख्या रस्त्याक वच आनी मेन म्हणजे जाणट्यांचो भुरग्यांचो तरी जायना पूण जाणट्यांचो खूब हें जातलो। आनी तशें म्हणल्यार तुमी आतां अशें इतल्या पयस चला तशें जावचें ना। आमकां भुयारी मार्गितल्या खातीर तरी पूण आनी जातलो तो गाडयो मेन ना, आमकां भितुरल्यान गाडयो ना, बसी ना, आमकां टायमींग बसी म्हणजे एक नाल्यार 2च बसी येतात भितुरल्यान, त्या खातीर आमकां भुयारी मार्ग जावो। भुयारी मार्गाची खरीच गरज आसा काय? खूप गरजेची आसा। ह्या सायडीन भुतकार आसा, विनोडकार आसा, मालप्या वळपे त्या बाजून येवपी लोकांक पंचायती कडेन येवपाक लागीं पडटा, ही खरीच लोकांक गरजेची आसा। हांगासली उदकाची वेवस्था कशी कितें आसा आनी थंय ते प्रॉब्लेम करता काय कितें? उदकाचो प्रॉब्लेम काय ना, पण आमचे ते विसर्जन आमी गणपती बुडयता, आमकां ती देगेक तळी आसा त्या खातीर मालप्याचे थंय विसर्जन करता, वळपेचे ह्या सायडीन त्या सायडींतले वळपे का पलतडी ती खूप गरजेची आसा। मग ती तळी सुद्दां वाचून ह्यो भुयारी मार्ग करपाक जाय अशें तुमचें म्हणणें आसा? हय, जाणटे बिणटे जे हे आहात ताका रोड क्रॉस करपाक एकदम कठीण आहा आनी आतां जर जे एक्सिडंट जाल्ले आहा तेतून आनीक भर पडटली। भुयारी मार्गाची इतकी गरज आहा, जितको रस्त्याची गरज आहा हायवेची तितकीच आमकां भुयारी मार्गाची गरज आहा आनी भुयारी मार्ग हो जावंक जाय। तुमकां जर सरकारान 2 वे दिलो जाल्यार काय प्रकार जावंक शकता? 2 वे दिलो जाल्यार जो बशीन जाणारो आहा हायवे क्रॉस करपाक ताका कठीण जातलो। भुयारी मार्गाची किंवा फ्लायिंग ओव्हरची हांगा जो विरनोडा जो जंक्शन आसा हेची खरीच गरज आसा काय? खरीच गरज आहा। कित्या खातीर? कारण काय ते 3 गांव आसा, एक भुतवाडी, वळपे, विरनोडा अशे 3 गांव सादारण 5000 लोकांची लोकवस्ती आसा आनी ते लोक वयतले ताका वाट ना। हायवे क्रॉस कशे करतले? भुतांतलो लोक विरनोड्या कसो येतलो, पंचायतीत कसो येतलो, पेडण्या कसो वयतलो, हेचो कांयच प्रयोजन थंय ना। म्हाका अशें दिसता की फाटल्या टायमार जे एक्सिडंट जाल्यात आनी आमचे जो भाव जो आमचो विरनोडचो एक्सपायर जाला तेजे वचून अशें दिसता की हांगा भुयारी मार्गाची अत्यंत गरज आसा आनी भुयारी मार्ग न जाल्यार आमचे जे गांव आनी 5000 जी लोकसंख्या आसा ती म्हणटा तशी येरेदारी तेंची जावपाची पासून मुक्तले। आणि कसं आसा की आमचो तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो खूब म्हणजे प्रॉब्लेमॅटीक जातलो। गरज आसा म्हणल्यार जी लोकसंख्या आसा, लोकवस्ती जितकी आहा तितकी लोकसंख्या म्हाका दिसता 5000च्या वयर आमची लोकसंख्या विरनोडा, भुतवाडी अशी वळपे, तेन्ना भुयारी मार्ग सारको गरजेचो आसा। आनी एकदां जर काय हायवे जो प्रोजेक्ट आसा तो जाल्या उपरांत कितकीशीं वर्सां म्हाका दिसता रस्तो जातलो अशी खंय तरी ह्या केल्ली ना सरकारान। हो जो रस्तो जातलो फायनली लोकांक लागूनच आसा। ह्या जे लोक आयज हायवेक लागून आसात तेन्ना विरनोड्यासून वळप्या, वळप्यासून विरनोड्या जे शेतकारी आमचे हे सायडीन त्या सायडीन एवरी प्रत्येक दिसा तशीच आमची डेरी विरी आहा तेन्ना शेतकऱ्यांक त्या डेरीचेर पंचायतीन जी सकयल शॉपां आसात थंय डेरी आसा आमची, तेन्ना त्या डेरीचेर दूध घेवन येवचें पडटा। तेन्ना 5000 लोकवस्ती असल्या कारणान भुयारी मार्गाची सारकी गरज आसा। तेन्ना सरकारान हेजेर आतां तरच लक्ष घालचो। हेच्या पयलीं आमी 1 वरास प्रत्येक टायमार डिपार्टमेंटाक रेजुलेशनां धाडली पंचायतीची आनी ताका लागून आमकां न्याय मेळोंक जावो हें हांव सांगूंक शकता सरकारा कडेन।